जुआंवचें पयलें पत्र. अध्याय 1. आमी आतां जिविताच्या शब्दविशांत उलयतांव. तो अरंभताव नासलो, तो आमी आयकला, आमच्याच दोळ्यांनी तो देखला. वय, आमी तो पळयोवन आमच्या हातांनी आपडला. जिवीत प्रत्यक्ष जाल्लें तें आमी देखलें. पयलें बापासोवें आसलें आनी उपरांत आमकां प्रत्यक्ष जाल्लें तेंच सासणाचें जिवीत आमी साक्ष दिवन तुमकां परगडतांव. बापा आनी पुता जेजू क्रिस्तांतय आमकां एकवटायिल्ल्या जिवितांत तुमी भागीदार जावच्याक कितें आमी देखलां आनी आयकलां तें तुमकां आमी परगट करतांव. तुमचो संतोष भरपूर जावच्याक हें आमी बरयतांव. आमी ताचे तावन आयकल्लो आनी तुमकां परगट करतांव तो संदेश हो. देव म्हळ्यार उजवाड, ताचे तें काळोखूच ना. देवा सवें आमी एकवटांत आसाव म्हूण सांगून आमी काळोखांत चलतांव जाल्यार आमी फटकिरीं. कित्याक आमी स्वता प्रमाणे जियेनाव, पूण देव उजवाडांत आसलेल्या बरी आमी उजवाडांत जियेतांव जाल्यार आमी एकामेकाच्या एकवटांत आसाव म्हूण जालें. ह्या शिवाय ताच्या पुता जेजूचें रगत आमकां सर्व पातकांतली नितळ करतलें. आमचे तें पाताक ना म्हूण आमी म्हणो जाल्यार आमकांच आमी फटयतांव. तवळ आमचे तें सत ना म्हूण जालें. पूण आमचीं पातकां आमी वळखो जाल्यार विश्वासी आनी नितीवंत देव आमचीं पातकां बोगसून आमकां सर्व खोटेपणांतली नितळ करतलो. आमी पाताक करूंक ना म्हणो जाल्यार आमी देवाकच फटकिरो करतांव. ताचें उतारी आमचें तें ना जाता. अध्याय 2. म्हज्या ल्हान भुरग्यानो, तुमी पाताक आदरूंक नजो म्हणून हांव तुमकां हें बरयतां. पूण कोणीय पातकांत पडलो जाल्यार बापा लागीं आमचे खातीर विनंती करूंक आमकां एक मध्यस्थ आसा, तोच नितीवंत जेजू क्रिस्त. तोच आमचीं पातकां पुसून काडटा ती भली. आमची मात्र न्ही, बगार आख्या संवसाराचीं पातकां. जर आमी देवाचे उपादेश पाळतांव तर हे वरवीं आमी ताका वळखतांव म्हणून दृढ सांगीत. कोणी मनीस म्हाका देवाची वळख आसा म्हूण सांगून ताचे उपादेश पाळिना जाल्यार तो एक फटकिरो, सताक तो परकी. पूण जो कोण उतराक पाळो दिता ताचे तें देवाचो मोग निजाकी संपूर्णतेक पावला. हाचे वरवीं आमी देवा सवें जियेतांव म्हूण आमकां खात्री मेळटा. देखून आपूण देवा थंय जियेता म्हूण तेल्याची जिणी जेजू क्रिस्ताचे जिणये बरी आसूंक जाय. मोगाच्यानो, हांव तुमकां नवो उपादेश बरोवन धाडिना. बगार सुरवेरतावन तुमचे मुखार आसुल्लो तो पोरनो उपादेश. पोरनो उपादेश म्हळ्यार तुमी सुरवेरतावन घेतलोलो तो संदेश. तरी हांव तुमकां बरोवन धाडटा तो उपादेश नवो म्हणयेत. तो ह्या अर्थान नवो, काळोख आखेर जावन खरो उजवाड येदोळूच प्रकाशता जाल्ल्यान तो उपादेश खरेंच क्रिस्त तें स्पश्ट जाला. तुमचे तेंय तो दिसोन आयला. जो कोण आपूण उजवाडांत आसा म्हणून आपल्या भावाक द्वेशिता तो आनिकी काळोखांतच आसा. पूण आपल्या भावाचो मोग करता तो उजवाडांत रावता. आपूण दांटोन पडान म्हणली भिरांतच ताका ना. पूण आपल्या भावाचो द्वेश करता तो काळोखांत आसा. काळोखांतच तो चलता. काळोखांत ताचे दोळे कुर्डे केल्यात. आपूण खंयसर वेता तें तो नेणा. ल्हान भुरग्यानो, जेजूचे नांवीं तुमचीं पातकां बोगशेल्यान देखून हांव तुमकां बरयतां. बापायानो, अरंभतावन आसलेल्याक तुमी वळखून जाणात देखून हांव तुमकां बरयतां. तरणाट्यानो, सैतानाचेर तुमी जैतवेलां देखून हांव तुमकां बरयतां. भुरग्यानो, तुमी बापाक वळखतात देखून हांव तुमकां बरयतां.
बापायानो, अरंबतावन आसलेल्याक तुमी वळखोन जाणान देखून हांव तुमकां बरयतां. तरणाट्यानो, तुमी बळवंत देवाचें उतार तुमचे थंय थीर रावलां आनी सैतानाचेर तुमी जैत वेलां देखून हांव तुमकां बरयतां. ह्या संवसाराक आनी तांतू आसलेल्या वस्तूंक तुमी भुलानाकात. जो कोण संवसाराचो मोग करता ताचे थंय बापाचो मोग ना. संवसारांत आसलेलें सगळें म्हणजे रक्तमासाच्यो वंदोवण्यो, दोळ्यांची पुसलवणी, तशेंच जिवानाची पोकळ दौलत हें सगळें बापातावन न्ही, बगार संवसारातावन आयिल्लें. संवसार आनी ताच्यो वंदोवण्यो अंतरतात, पूण देवाची खुशी करता तो सदांकाळ बाळटा. भुरग्यानो, शेवटींचो काळ हो. एकलो क्रिस्ता विरोधी येवचो आसा म्हणून तुमी आयकलां, आनी आतां जायते क्रिस्त विरोधी उठल्यात. देखून हो शेवटींचो काळ म्हूण आमी समजून घेवयेत. हे मनीस नीज जावन आमच्या पंगडाचे न्ही, देखून आमचे तावन ते पयस सरल्यात. आमच्या पंगडाचे ते जाल्ले जाल्यार आमचे सवेंच ते रावते आसले. अशें तांचे मदले कोणूच आमचे मदले न्ही म्हूण स्पश्ट जालां. पूण भाग्यवंतान तुमकां मागल्यान देखून सर संगतीची तुमकां समजणी मेळ्ळ्या. तुमी सत नेणान देखून हांव तुमकां बरयतां म्हूण चिंतिनाकात. तुमकां ही समजणी आसा आनी सततावन फट केदींच उपजना म्हूणी तुमी जाणात. देखून हांव तुमकां बरयतां. फटकिरो म्हळ्यार कोण? जेजूक क्रिस्त म्हूण वळखनातलोच फटकिरो. तोच तो क्रिस्ता विरोधी. बापाक आनी पुताक इन्कार करतलो. पुताक इन्कार करतलो बापाकी इन्कार करता. पुताक वळखोन घेतलेल्याक बापी मेळटा. जें कितें सुरवेरतावन तुमी आयकलां तें तुमचें सवें सांबाळून व्हरा. सुरवेरतावन तुमी आयकल्लें सगळें तुमचें सवें जिवें आसा जाल्यार तुमी बापा आनी पुता सवें जियेतल्यात. ताणें आमकां बसयलां तें हेंच सासणीक जिवीत. तुमकां फसयतल्या खातीर हें सगळें हांव तुमकां बरयतां. तुमी ताचे तावन घेतलेली मागणी तुमचें सवें आसता पर्यान हेर खंयच्याय शिक्षकाची तुमकां गरज ना. ताची मागणीच तुमकां सर्व संगती विशान शिकयता. ती मागणी खरी, ती फटकिरी न्ही. तर तुमकां शिकयलां त्या प्रमाणे क्रिस्ता सवें जियेया. ल्हान भुरग्यानो, आतां ताचे सवें तुमी जियोंक जाय. तोवळ तो प्रत्यक्ष जातलो त्या दिसा ताचे तावन आमी लजेन पयस सरच्या बदलाक पातयेणेन ताका लागीं सरतले. देव नितीवन म्हूण तुमी जाणात जाल्यार नितीन जियेता तो हर एकलो देवाचो पूत म्हूण तुमकां कळीत आसूंक जाय. अध्याय 3. पळया, कितलो मोग बापान आमचेर वतला. आमकां देवाची भुरगीं म्हूण आपोवंक ताणें फावो केलां. निजाकी आमी देवाची भुरगीं. संवसार आमकां वळखना, कित्याक देवाकी तो वळखोंक ना. मोगाचेनो, आतां आमी देवाची भुरगीं. फुडें आमी कितें जातलें तें आमकां येदोळ पर्यंत उगडापें जावंक ना. पूण तें उगडापें जाताना देवाक आमी आसा तसो प्रत्यक्ष देखतले जाल्ल्यान आमी ताचे सारकीं जातले म्हूण जाणाव. ताचे तें अशें बरवसलेलो हर एकलो जसो देव पवित्र तसो आपणाकी पवित्र करता. पाताक करता तो हर एकलो धर्मद्रोही जाता. पाताक म्हळ्यार देवाच्या कायद्या विरोध वेचें. पातकां काडून उडोवचे खातीर क्रिस्त आयलो म्हूण तुमी जाणात. ताचे तें कसलेंच पाताक ना. ताचे सवें जियेतलो कोणूच पाताक करिना. पातक्यान क्रिस्ताक देखोवंक ना. पातक्याक ताची वळख ना. भुरग्यानो, कोणेय तुमकां फटयन अशें सत्राय करा. जसो क्रिस्त नितीवंत तसो जो कोण नितीन जियेता तो नितीवंत. जो कोण पाताक करता तो देंवसर असो, कित्याक देंवसर सुरवेरतावन पातकी. देंवसराची कामां नास करूंक म्हूण देवाचो पूत आयलो. देवातावन जल्मल्लो पाताक करिना,
कित्याक देवाचें जिवीत ताचे थंय आसा. देवाचो भुरगो तो जाल्ले वरवीं ताच्यान पाता करूंक जायना. देवाच्या भुरग्यां आनी देवसराच्या भुरग्यां मदें फरक सोदून काडूंक नियम हे: जो कोण नितीवंत वाटेन चलना आनी आपल्या भावांकी मोगान पळयना तो देवातावन जल्मल्लो न्ही. आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. होच सुरवेरतावन तुमी आयकल्लो संदेश. आमी खायना बरी जायनये. तो सैतानाच्या पक्षेक मेळिल्लो. आपल्या भावाकच ताणें जिवेशी मारलो. कित्या पासो ताणें भावाक जिवेशी मारलो? ताची कृत्यां खोटी आनी ताच्या भावाची नितीवंत जाल्ली देखून. भावानो, संवसार तुमचो द्वेष करता म्हूण तुमी विजमीत पावा नाकात. आमी मरणांतली भायर सरन जिविताक उतरल्या म्हूण आमी जाणाव. आमच्या भावांचो आमी मोग करता जाल्ल्यान हें आमकां कळटा. जो कोण मोग करिना तो आनिकी मरणाच्या पासांतच उरला. आपल्या भावाचो द्वेष करता तो हर एकलो कुनिगारूच सै. खंयच्याय कुनिगारांतय सासणीक जिवीत ना म्हूण तुमी जाणात. क्रिस्तान आमचे पासत आपलो जीव दिलो हातूं मोग कितें म्हूण आमी जाणा जाल्यां आमी आमच्या भावा भयणी पासत आमचो जीव दिवंक जाय. ह्या संवसारांत ग्रेस्त काय आसलेलो कोणी आपलो भाव गरजेंत आसा तें पळोवन आपलें काळीज धारून करीत जाल्यार ताचे सवें देवाचो मोग कसो आसत? भुरग्यानो, खाली उतरान वा जिबेन आमी मोग करचो न्ही. बगार यथार्थपणी आनी करनेन आमी तो दाखोवंक जाय. अशें आमी स्वताचे मनीस म्हूण आमकां समजतले. हाचे वरवींच देवा हुजीर आमी समाधानान आसतल्या. आमच्या अंतस्करणान आमचेर गुन्यांव मांडल्यारी सर्व संगती जाण आसलेलो देव आमच्या अंतस्करणाच्या की व्हरतो म्हूण आमी समजोंक जाय. मोगाचे न्हू, आमचे अंतस्करण आमचे विरोध तीर्प दिना जाल्यार देवा समोर आमी पातयेनेन फुडें करूंक शकतल्या. ताचे उपादेश पाळन ताका मानवता तसले आमी करता जाल्ल्यान जें कितें आमी मागता तें ताचे तावन आमकां मेळटलें. ताच्या पुता जेजू क्रिस्ताक आमी सतमानून ताणें फरमायलां त्या प्रकार एकामेकाचो मोग करी जाय. होच ताचो उपादेश. ताचे उपादेश पाळटले सक्कड ताचे तें जियेतात आनी तो तांचे तें जियेता. ताणें आमकां दिला त्या पवित्र आत्म्याच्या देण्या वरवीं देव आमचे तें जियेता म्हूण आमी जाणाव. अध्याय 4. मोगाचनो, हर एक प्रेरक आत्म्याक तुमी पातये नाकात. प्रेरक आत्मे देवातावन आयल्यात म्हूण पळोवंक तांची परिक्षा करा. कित्याक संवसारांत आतां साबार फटकिरे प्रवादी भरल्यात. देवातावन येतल्या आत्म्याची वळख तुमी धरची रीत ही: जेजू क्रिस्त मनीस जावन आयला म्हूण वळखतलो हर एक आत्मो देवातावन येता. देखून जेजूक हे परी वळखनातलो खंयचोय आत्मो देवातावन येना म्हणून सांगेत. तो आत्मो क्रिस्ता विरोध येतावन येता. तो येतलो म्हणून तुमी आयकलां. तो ह्या संवसारी येदोळूच आयलोलो आसा. पूण भुरग्यानो, तुमी देवाच्या घराण्याची त्या कपटी प्रवादींचेर जैत वेल्ली. कारण तुमचे सवें आसा तो आत्मो संवसारा सवें आसलेल्या आत्म्या प्रास चड बळादीक. ती संवसाराची देखून संवसाराची भास ती उलयतात आनी संवसार तांकां कान दिता. पूण आमी देवाची. जो कोण देवाक वळखता तो आमकां वळखता. जो कोण देवाचो न्ही तो आमकां कान दिना. हाचे वरवीं स्वताच्या आनी फटकिऱ्या आत्म्या मदें आसतलो तफावत आमी पारखिता. मोगाचे न्हू, आमी एकामेकाचो मोग करुया. कित्याक मोग देवातावन येता. जो कोण मोग करता तो देवाचो भुरगो, देवाक तो वळखता. पूण मोग करी नातलेल्याक देवाची वळखच ना. कित्याक देव म्हळ्यार मोग. आमकां जिवीत लाभचे खातीर आपल्या एकल्याच पुताक संवसारीत धाडन
देवान आपलो मोग आमचे ते उगडापो केलो. मोग हातूं आटापून आसा. आमी देवाचो मोग केल्ल्यांत न्ही, बगार देवान आमचो मोग केल्ल्यांत आनी आमच्या पातकांचे फारीकपण दिवचे खातीर आपल्याच पुताक पाठयलेल्यांत. मोगाच्यानो, देवान आमचो इतलो मोग केलो जाल्यार आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. कोणी मनशान देवाक केन्नाय पळयल्लो ना, पूण आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाल्यार देव आमचे थंय रावता आनी ताचो मोगी आमचे थंय संपूर्ण जाता. ताणें आपलोच आत्मो आमकां दिला. हाचे वरवीं आमी ताचे थंय आनी तो आमचे थंय रावता म्हूण आमकां रुजवात मेळ्ळ्या. बापान आपल्या पुताक संवसाराचो सोडवणदार कसो धाडिल्लो ताका आमीच देखला. आमी परगट करता ह्याच विशांत. जो कोण जेजू देवाचो पूत म्हूण वळखता ताचे थंय देव जियेता, तोय देवा थंय जियेता. अशें देवाक आमचेर आसलेलो मोग कसलो म्हूण आमी आतां जाणाव आनी ताचेर आमी विश्वास दवरला. देव म्हळ्यार मोग. जो कोण मोगान जियेता तो देवा थंय जियेता आनी देव ताचे थंय जियेता. जडतेच्या दिसाक फुडें सरूंक आमचे थंय धैर्य आसा जाल्यार देवाचो मोग आमचे थंय संपूर्ण जाला म्हणयेत. ह्या संवसारांत क्रिस्ता सारकी आमी जियेता म्हणलेंच कारण. मोग आसलेल्या कडेन भिरांत ना. संपूर्ण मोग बें धांवडायता. बें शिक्षेक संबंद जाल्ले निमती जो कोण भियान जियेता ताचे थंय मोग संपूर्णतेक पावोंक ना. देवान आमचो पयलो मोग केलो देखून आमी मोग करचो. कोणी जर हांव देवाचो मोग करता म्हणून आपल्या भावाचो द्वेश करता तर तो फटकिरो. आपणाक पळोवंक दिसता त्या भावाचो तो मोग करिना जाल्यार आपणाक दिसानातलेल्या देवाचो ताणें मोग करचो कसो? निजाकी क्रिस्तानच दिल्लो उपादेश हो. जो कोण देवाचो मोग करता ताणें आपल्या भावाचोय मोग करूंक जाय. अध्याय 5. जेजूक क्रिस्त म्हणून वळखता तो हर एकलो देवाचो भुरगो. जो कोण बापायचो मोग करता तो भुरग्याचोय मोग करता. देवाचो मोग करतना आनी ताचे उपादेश पाळतना आमी ताच्या भुरग्यांचोय मोग करता म्हूण रुजवात दिता. आनी देवाचो मोग करचो म्हळ्यार ताचे उपादेश पाळचे. ताचे उपादेश तितले कठीण न्ही, कित्याक देवाचे भुरगे सक्कड संवसाराचेर जैत व्हरतात. संवसाराचेर जैत म्हळ्यार आमचो भावार्थ. जेजू देवाचो पूत म्हूण सतमानता तो शिवाय हेर कोण संवसाराचेर जैत व्हरूंक शकत? हो तो उदका आनी रक्ता उदेशी आयलोलो जेजू क्रिस्त. उदका उदेशी मात्र न्ही, बगार उदका आनी रक्ता उदेशी आयलोलो. पवित्र आत्मोच हाका रुजवात, कित्याक पवित्र आत्मा म्हळ्यार सत. रुजवात दिवंक 3 साक्षी आसात. पवित्र आत्मो, उदक आनी रगत ह्या तिगांयची रुजवात एकच. मनशांची रुजवात आमी मानून घेता जाल्यार देवाची रुजवात ताचे प्रास भरती. आनी ही ती दोडी रुजवात आपल्या पुता विशीं देवानच दिल्ली. जो कोण देवाच्या पुताक सतमानता ताच्या अंतस्करणांतच रुजवात आसा. जो कोण देवाक सतमानिना तो आपल्या पुता विशान देवान दिल्ली रुजवात पातयोंक इन्कार करता आनी देवाक फटकिरो करता. हीच ती रुजवात. देवान आमकां सासणीक जिवीत दिलां. हें जिवीत ताच्या पुता थंय आसा. ज्या मनशा सवें पूत जियेता ताचे सवें जिवीतय आसा. जाचे सवें पूत जियेना ताचे सवें जिवीतय ना. देवाच्या पुताचेर तुमी विश्वास दवरला. सासणाचें जिवीत तुमचे तें आसा म्हूण तुमकां खात्री जावचे खातीर हें हांव बरयतां. आमी पातयेणेन देवाक लागीं सरोंक कारण इतलेंच. देवाचे कुशेक ताळ पडटा तें कितेंय आमी ताच्या लागीं मागों जाल्यार तो आमकां आयकता. आनी आमी मागलेलें कितेंय तो आयकता म्हूण आमी जाणा जाल्यार येदोळ ताच्या लागीं आमी मागलेलें
आमकां मेळटलें म्हूण खचीत जाता. कोणी आपलो भाव पाताक करता तें पळयत जाल्यार आनी तें पाताक मारेकार न्हय जाल्यार ताचे पासत तो मागो. तवळ तसल्या पातक्याक देव जिवी दितलो. मारेकार न्हय तसलें पाताक करतल्या विशांत हें हांव सांगतां. मारेकार पाताक म्हणलें आसा आनी असलें पाताक करतल्या खातीर तुमी मागोंक जाय म्हणून हांव सांगिना. हर एक वायट करणी पाताक, पूण मारेकार न्हय तसलें पाताकी आसा. देवाचो भुरगो पाताक करिना म्हूण आमी जाणाव, कित्याक देवाचो एकलोच जनीत पूत ताका राखता. देवसार ताका हात सयत लायना. सगळो संवसारच सैतानाचे पदवेखाल आसा तरी आमी देवाचे म्हूण आमी जाणाव. देवाच्या पुतान संवसारी येवन खऱ्या देवाक वळखून घेवंक आमकां गिन्यान दिलां म्हूण आमी जाणाव. आमी खऱ्या देवा सोवें आसाव, कित्याक देवाच्या पुता जेजू क्रिस्ता सोवें आमी आसाव. होच खरो देव, होच सासणीक जिवीत. भुरग्यानो, कुरड्या देवांतावन पयस रावा.